नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. हांव गौरीश बामणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपयली नजर मारूया हेडलायन्साचेर. रस्त्यावयल्या फोंडकुलांक लागून अपघात जालो जाल्यार अभियंत्यांक धरतले जबाबदार. इबाडिल्ले रस्ते त्याच कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान दुरुस्त करून घेतले, सांगता मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत. जर कितें चुकता आसत जाल्यार तातूंत सुदारणा करप गरजेचें. दक्षिणेंतल्या पराभवाची जापसालदारकी म्हजी. मात 2027 जैत निश्चित, सदानंद शेट तानावडे उलयलो. धारबांदोडा दोंगर कातरपाच्या प्रकरणात दोगां आड गुन्यांव नोंद. प्लॉट विकते घेवप्यांचेरूय गुन्यांव नोंद जावपाची शक्यताय. शिवोलचे आमदार डिलायला लोबोन आवाज प्रदूषणा आड हणजूण पुलिशेन केली कागाळ. राती धा उपरांत म्युझिक वाजोवप्यांचेर कारवाय करपाची केली मागणी. गांवचे प्रश्न सुटावे जायनात जाल्यार आमकां नाका मायनिंग. मुळगांवच्या ग्रामस्थांनी घेतल्या भुमिका. गांवच्यो मुखेल समस्या जाग्यार घालपाची वेदांता कडेन केल्या मागणी. 24 वरां भितर दुकानां खाली करात. महानगरपालिकेची 12 दुकानदारांक सक्त ताकीद. दुकानां खाली करप शक्य ना, दुसरे कडेन वेवस्था करात म्हणटात दुकानदार. आनी आतां खबरो विस्तारांत. रस्त्यार पडिल्ल्या फोंडकुलांक लागून अपघात जालो जाल्यार भौशीक बांदकाम खात्याच्या अभियंत्यांक जबाबदार धरतले. तशेंच पेड्ड्यार जाल्ले रस्ते त्याच कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान दुरुस्त करून घेतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. भौशीक बांदकाम खात्याच्या अभियंत्या वांगडा घेतिल्ले बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयताले. 1 ऑक्टोबरांतल्यान एक इंटिग्रेटेड मॅनेजमेंट सिस्टम ह्या सिस्टमाचेर वता. म्हणजे खंयचोय रस्तो केल्या उपरांत तो कितलो किलोमिटर केलो, केन्ना केलो, कोण कॉन्ट्रॅक्टर, कोण इंजिनियर हाज्या सहीत ते फायनलायज जातलें. तो डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड ठरतलो आनी जर तो रस्तो डॅमेज जालो that engineer and contractor will be the responsible. We having that all there is an app-based system. There is a whole integrated सगळी डिपार्टमेंट आहे त्या ऑन बोर्ड येतली, जेणेकरून ह्या फुडें अकाउंटेबिलिटी जी आहा पळय ह्या सिस्टमीची उरतली. आयच्या घडीक हांवें ताका इन्स्ट्रक्शन दिलां की जर ह्यान फुडें सड्ड्या खातीर म्हणजे पॉटहोल पडला म्हणून जर एक्सिडंट जालो जाल्यार इंजिनियरी जबाबदार आसता. तेणी जाता तितके बेगीन ते पॉटहोल्स काडून घेवपाक जाय. आतां जितके पॉटहोल्स पडल्यात, ज्या कॉन्ट्रॅक्टरान रोड केल्या तेणीच ते पॉटहोल्सूय काडपाक जाय आनी तेणीच रस्ते तेज्या डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियडान आसा पळय तेणी ते रस्ते सारके करून दिवचे पडटले. खंयचेच एडिशनल बर्डन गव्हर्मेंटाचेर येवचें ना. म्हाका दिसता ऑलमोस्ट मोर दॅन 100 तांकां शोकॉज नोटिसी ऑलरेडी इशू केल्यो कॉन्ट्रॅक्टराक. हांवें तांकां न्ही त्यो इंजिनियरांकूय बी शोकॉज नोटिसी इशू करपाक जायना, कारण दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल. रस्तो करतना तेंच्यांनी रावन करून घेवची. पक्षा आड जाहीर भाश्य करपी मायकल लोबोक उलोवपा खातीर आफयल्ले आसा. जर कितें चुकता आसत जाल्यार तातूंत सुदारणा करप चूक न्हय. भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे उलयलो. दक्षिणेंतल्या पराभवाची जापसालदारकी म्हजी. मात 2027 भाजपूच सत्तेर येतली असो सदानंद शेट तानावडेचो विश्वास. दक्षिण गोंया भितर आमी 2 लाख मतां क्रॉस केली, हें आमी तितलेंच समजूं जाय. 1999 आमी निवडून आयले, 2014 आमी निवडून आयले, पूण त्या वेळाचेर आमची मतदान हें 2 लाख क्रॉस जावना. ह्या वेळाचेर आमी 2 लाख क्रॉस केलें मतदान. त्यामुळे थोडेशे तातूंतल्यान हांव अशें कोणाक ब्लेम करना. फायनली हांवें सदांच म्हणटात की पार्टीचो प्रमुख ह्या नात्यान म्हजी जबाबदारी आशिल्ली. म्हाका दिसता हांव खंय तरी मॅनेज करपाक किंवा कन्विन्स करपाक खंय तरी कमी पडलो. भारतीय जनता पार्टीचेर पूर्ण गोंयचो विश्वास. हां, ठीक आसा, ज्या भागा भितर खंय चुकता आनी कितें आहा तें रिपेर करपाचें काम भारतीय जनता पार्टी करतली. त्यामुळे परत एकदा आमी निवडून येतले आनी ह्या गोंया भितर राज्य करतले. तशेंच म्हणजे उमेदवार निवडीचे खापर तुम्ही तुमच्या माथ्यार घेता. 100% हे तुमच्या माथ्यार घेता. ह्या निवडणुकीक जंय निवडून येवना ताचे कामार म्हजें घेता. उमेदवार निवडी चुकली. उमेदवाराक निवडी चुकिना. उमेदवार निवड बरोबर आशिल्ली म्हणून तर 2 लाख क्रॉस जाली. उमेदवार निवड इज नॉट रॉंग. निवडणुकीक जिखून येवनात ते खबर हांव म्हजेर घेता. निवडणुकीचो उमेदवाराचें हांव म्हणना. उमेदवाराची निवड बरोबर आशिल्ली म्हणून तर ती 2 लाख क्रॉस जाली न्ही मतदान. 100% परफेक्ट आशिल्लो.
ज्या निवडणुकी भितर आमी जिखपाक शकले ना त्याची हांव म्हजी जबाबदारी म्हणटा. तें कोणाचेर घालना, म्हजेर घेता. पूण आनी परतूय सांगता, हें घेता आनी 2027 भारतीय जनता पार्टी परत ठामपणान ह्या गोंया भितर निवडून येतली, ती जबाबदारी हांव घेता. प्रदेशाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टीची जबाबदारी ही आमची, माझ्या पाठीमागे माझा मुलगा असं नसतं. जो कोण येईल तो इकडे बसून करेल, पण भारतीय जनता पार्टी सामूहिक, म्हणजे पद असलं म्हणूनच जबाबदारी, पद नसलं तर नाही असं नाही. मी भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता म्हणून जे काम पार्टी देत आहे ते पूर्ण करण्याची क्षमता आणि ते पूर्ण करण्यासाठी पूर्णपणे झटेन, कोणी असू द्या. दारबांदोड्या दोंगर कातरपाच्या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत दोगा जाणां आड गुन्यांव नोंद केल्यात. महत्वाची गजाल म्हटल्यार जाणी प्लॉट विकते घेतल्या तांचे आडूय गुन्यांव नोंद जावपाची शक्यताय आसा. धारबांदोडेच्या बेतूल प्रतापनगर वाठारात दोंगर कातरप आणि झाडां मारपाच्या प्रकरणात समीर आनंद वाचासुंदर तसेच धुलय दोंगर कातरपाच्या प्रकरणात मनोहर घनश्याम गावकर हांचे आड गुन्यांव नोंद केल्यात. धुलय धारबांदोड्या दोंगर सपाट करतना झाडांय मारून उडयल्ली. बुधवाराक पुणे विभागातल्या धारबांदोडा रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाचो पंचनामो केलो. आम्ही सकाळी फुडें हांगा येयले आनी हांगा पयले ती वाऱ्यान झाडां पडली, झाडां मारलेली ना, पळोवन ओडून पळयलें आसा झाडां ती पळयली, मेजरमेंट काडला, एरिया आमची कितली कवर केली तेणी ओपन केल्या ती पळयल्या, ते मेजरमेंट काडला आनी आतां तेच आमी चालू आसा आनी आमी तेच्यार पंचनामा चालू करतले आनी फुडें ताका पार्टीक कन्फर्म करून आपयतले. सर्वे नंबर कितलो? समजा 157/1 प्रायवेट प्रॉपर्टी. पूण अशी झाडां मुळांची सगळी माती काडून दवरल्यार झाडां उरतली काय? उरचे ना. तेणी काय परमिशन घेतला काय घेवना ते आमकांय खबर ना, आमकां येवन तो मेळना. तेन्ना आतां आमी इन्क्वायरी चालू करतले आमी आतां. काही झाडां आमी पयलीं कटींग करून सायडीन व्हाळान उडयल्ली आसा सायडीक, ती बी तुमी पयल्या काय म्हणटा? आतां तो हांवें पयल्या जो आतां पळया त्यो काजी आहा त्यो पडयल्यो, त्यो काजी आहा पडयल्यो, त्यो सायडीक काजी आहा आनी बाकीचे म्हाका बारीक कितें बारीक झाडां आसा, चड ना ती, एक 2-3 झाडां आसा थंय. पण एक्शन कितें जातली कोणी केलें तेजे आमी आतां सगळो पंचनामा करतलो आनी तेजे सगळे भितर येतले, फायडो येतले, कितें आसा टिंबर काडटले आमी, कितें आहा ते सगळे तेजे आमी इन्क्वायरी करतले. सावड्डे मतदारसंघातल्या धारबांदोडा पंचायत वाठारात मोठ्या प्रमाणात दोंगर कातरपाचे प्रकार चालू आशिल्ले. गोमंतक टीव्हीन ह्या प्रकाराचेर उजवाड घातिल्लो. गोमंतक टीव्हीचे बातमेची दखल घेऊन भरारी पथकान मंगळारा धारबांदोड्याच्या बेतूल प्रतापनगर तसेच धुलय गावात धाड घालून दोंगर कातरपाचे काम बंद उडयल्ले. आमी धारबांदोड्या हांगा आसा, जे जाग्यार बेतूल प्रतापनगरान आनी धुलय गांवांत हांगा भरारी पथकान धाड घातलेली काल, आनी काल तांकां धाड घालून तेजी चवकशी चालू केल्ली. आनी भरारी पथकान जे बेतूल प्रतापनगरा हांगा धाड घातलेली ते जमीन मालक जो आसा समीर आनंद वाचासुंदर, ताका तेंच्यांनी हेजेर गुन्हा नोंद केला आनी ताका शोकॉस नोटीस काडटले अशें म्हणून सांगलेलें आसा. आनी दुसरें धुलयचें प्रकरण आसलें, धुलयचें प्रकरण जमीन कोणी सपाट केल्या त्या जमीन मालकाक मनोहर घनश्याम गांवकर जावकोण एकाय बी हेचेरूय बी गुन्हा नोंद केला आनी ताकाय नोटीस काडटले अशें सांगलेलें आसा. दोनी गजाली पळयत जाल्यार आज अशें दिसून येता की प्रशासन जें आसा, जे प्रशासनाचे जे अधिकारी आसा तांकां कोणाक कांयच खबर ना काय कितें, काय ही मिली भगत जाता अशें आयकूं येता की 2010 जे प्रकरण आसूं 12 जे प्रकरण आसूं शकता. जेन्ना आज संबंदीत धुले गांवांत जे सपाटीकरण केल्लें थंय आज कुळे वन विभागाचे धारबांदोडा कार्यालयांतल्यान आज पंचनामो केल्लो आसा वन खात्यान आनी तेजी सविस्तर तेजी जे कितें घेरी जी झाडाची ती म्हायती आसली ती सगळी बरोवन घेवन तेंच्यांनी ते आयज पंचनामो दर्ज केल्लो आसा. हे संदर्भात आमी वरिश्ठा कडेन उलोवन आमचे कडल्यान कितें जाता ते तेणी आमी तक्रार घालतले अशें तेणी सांगलेलें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर धारबांदोड्याच्या एकनाथ खेडेकर. धक्कोदायक धारबांदोडा पंचायत वाठारात तिसरो दोंगर कापणीचो प्रकार उक्ताडार आयला. धारबांदोडा पोलीस स्टेशना कडल्या जंक्शना कडेन दोंगर पोखरून झाडां मारून रस्तो तयार करून प्लॉट विकपा खातीर तयार केल्यात. धारबांदोडा वाठारात 2 किलोमीटर अंतराचेर सगळ्या खात्याचे अधिकारी आसून लेगीत दोंगर कातरून प्लॉट कशे विकतात असो प्रश्न पडटा. सावड्डे मतदारसंघातल्या धारबांदोडा पंचायत क्षेत्रात
मोठ्या प्रमाणात दोंगर कातरपाचे प्रकार चालू आसात. पहिलो प्रकार धारबांदोडेच्या बेतूल प्रतापनगर वाठारात उक्ताडार आयलो. बेतूल वाठारात दोंगर कातरून घरां बांधल्यात. गोमंतक टीव्हीन ह्या प्रकाराचेर उजवाड घातल्या उपरांत धारबांदोडेच्या जिल्लोधिकाऱ्यान थंय वचून पळोवणी केली. उपरांत दुसरो प्रकार धारबांदोडेच्या धुलय वाठारात उक्ताडार आयिल्लो आनी आतां तिसरो नवो दोंगर कापणीचो प्रकार उक्ताडार आयला. पुडेच्या पुलीस स्टेशना कडल्या जंक्शना कडेन दोंगर पोखरून झाडां मारून प्लॉट तयार केल्यात. ह्या वाठारात 2 किलोमीटर अंतराचेर सगळ्या खात्याचे अधिकारी आसून लेगीत दोंगर कापणीचे प्रकार जातात तरी कशे म्हूण सध्या प्रश्न पडला. धारबांदोडा जंक्शन हांगा आसा ज्या जाग्यार 2 रस्ते आसा त्या थंयच्यान एक रोड वयर गेला. त्या रोडार वयर पळयत जाल्यार सपन वयर सपाटीकरण केल्लें आसा. जी झाडां आसलेली ती झाडां कांयच ना आनी सायडीन त्याची धंडाट जंगल आसा. थंय त्याच प्रमाणे हांगाय झाडां आसपाक जाय आसलेलीं पूण ती सगळीं झाडां हांगा कोण तरी मारून उडयल्या आनी सपाटीकरण केल्लें आसा. अशें आयकयता की हांगाय बी कोण तरी प्लॉट करून विकपाचे तयारी आसा आनी कोणी घेतल्याय बी प्लॉट अशें आयकयता. पूण हांगा जे आमचे अधिकारी आसा, डेप्युटी कलेक्टर आसा, मामलेदार आसा जावं धारबांदोडा सरपंच आसा, तेणी हेजेर डोळे झाक केले काय कितें. तेजे सायडीनूच आमचे वन खात्याचे डिपार्टमेंट आसा. वन खात्याचे अधिकारी जवळ जवळ हांगा 500 मिटराचेर आसा. तांकांय हेजी म्हायती ना काय कितें काय जाणून भिजून हे मिलीभगत करता असो प्रश्न निर्माण जाता. आतां पळयलां की सरकारान सांगलां की मुख्यमंत्र्यान सांगलां कोण दोंगर कापणी करता तेजेर आपूण कडक कारवाय करतलो आनी हे संदर्भात तलाट्याक आदेश दिला की तेणी रिपोर्ट करचो आनी जिल्हाधिकाऱ्यांक दाखोवचो, तेजेर कारवाय जातली अशें तेणी सांगलेलें आसा. पूण हे खंय तरी अशेंच फायलीक उरता काय कितें अशें दिसता. पूण पळोवंक गेल्यार हो जो हांगा दोंगर सपाट केला हांगा प्लॉट कोणी तरी खरेदी केले अशें म्हणून आयकूं येता. गोमंतक टीव्ही खातीर धारबांदोडेच्यान एकनाथ खेडेकर. शिवोलचे आमदार डिलायला लोबोवन आवाज प्रदूषणा आड पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या. आमकां पर्यटन जाय पूण तेय बी नेम पाळून राती 10 उपरांत उसरा मेरेन चलपी म्युझिकाचो लोकांक त्रास जाता तेन्ना पुलिशेन योग्य ती कारवाय करची अशें डिलायलाचें म्हणणें. राती 10 उपरांत संगीत वाजोवपाक मनाय आसा पूण वागातोर वाठारांत नेम फाट्यार मारून कांय क्लब राती 10 उपरांत मोठ्या आवाजान म्युझिक वाजयतात. ह्या म्युझिकाचो लोकांक बरोच त्रास जाता. देखून हणजून आनी वागातोर वाठारांतल्या चाळविल्या लोकांनी आमदार डिलायला लोबोक घेवन हणजून पुलीस स्टेशनाचेर धांव मारली. राती 10 उपरांत मोठ्या आवाजान वाजपी संगीत बंद उडोवपाची मागणी आमदार डिलायला तशेंच लोकांनी केली. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान हे गजाली कडेन लक्ष दिवन क्लब पॉलिसी हाडपाची मागणी ह्या वेळार डिलायलान केली. The music has to stop at 10 o'clock as per law. आमी कितें म्हणटात हांगा कितें आतां सगळेच हांगाच म्हाका सारकें गोंयांत जातात ही रेस्टॉरंटां येता चालू जाता आनी बार एंड रेस्टॉरंट म्हणून पंचायती कडल्यान लायसन्सां घेतात आनी करतात थंयसर क्लब आनी दॅट ऑल्सो क्लब इन ओपन आनी दीस रात इट इज नेवर एंडींग. आनी चड करून केन्ना जाता जेन्ना हे आमचे गोंयकार भाव भायल्याक म्हणल्यार दिल्ली मुंबय हुंय साकून येतात आनी तांकां रेंटाक दितात एंड दे डोंट नो आर कल्चर. आमचे रेस्टॉरंट आहा वी एट 10 o'clock वी पुट द म्युजीक स्लो यू नो. बट द थिंग इज माय हंबल रिक्वेस्ट टू द ऑनरेबल CM क्लब पॉलिसी करात. मागीर हे स्थानीक लोक पंचायतीक वचून घेराव घालतात तुमी कशें परमिशन दिलें काय म्हणून. पंचायत म्हणटा आमी कांय परमिशन दिवंक ना आमी बार एंड रेस्टॉरंटाचे हे म्हणटात. सो समवेर थिंग्स हॅव टू बी पुट इन ऑर्डर. ट्युरिजम इज अ बॅकबोन ऑफ द इकॉनॉमी रायट नाव आनी आमकां जाय ट्युरिस्ट येयल्ले बट वी वॉन्ट बॅलन्स्ड tourism. We don't want tourism. I mean that music to go on and on. आमच्या लोकांची ही बायलां आहा सांगतेली तुका सोन्याला वायब्रेट जातात, दारां वायब्रेट जातात विथ म्युजीक डेसिबल्स गोईंग सो हाय. द म्युजीक डेसिबल इज सपोज टू बी फ्रॉम 6 AM to 10 PM at 65 decibels. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.
गांवचे प्रश्न सुटावे जायनात जाल्यार आमकां मायनिंग नाका अशी भुमिका मुळगांवच्या ग्रामस्थांनी घेतल्या. शेतकऱ्यांसयत मुळगांव गांवच्यो मुखेल समस्या जाग्यार घालात, रात्री पाळी वेळार काम बंद दवरचें, पयलींच्या कामगारांक कामार घेयात आनी हेर मागण्यो बुधवारा जाल्ले जोड बसकेंत मुळगांवच्या लोकांनी वेदांता कंपनी कडेन मांडल्यो. मुळगांवच्या लोकांची एक बसका बुधवारा दिवचलच्या उपजिल्लोधिकारी कार्यालयात जाली. आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी आणि उपजिल्लोधिकारी रोहन कासकर हांच्या मार्गदर्शनाखाला जाल्ले बसकेक मामलेदार प्रवीण गावस, BDO मांद्रेकर तशेंच मुळगांव पंचायत मंडळा सयत कोमनीदाद, शेतकरी आनी देवस्थानाचे प्रतिनिधी हजर आशिल्ले. वेगवेगळ्या संस्थांच्या प्रतिनिधींनी आपले मुद्दे बसकेत उपस्थित केले. गांवचे हित सांबाळप शक्य ना जाल्यार आमकां मायनिंग नाका अशी भुमिका प्रतिनिधींनी मांडली. गांवच्यो समस्या जाग्यार घालपा खातीर एक समिती निवडपाचो निर्णय बसकेत घेतलो. पंचायतीक दिसता की आमकां कन्सिडर करता. शेतकी कमिटीची मिटींग आसते, डिसिल्टिंग, कंपेन्सेशन जावं, तशें प्रत्येक कमिटीचे तेंचे इश्यू आसता. सो आमी खूब 2.5 वरां डिस्कशन केलें. हांवूय तांकां गायड केलें, डेप्युटी कलेक्टरान गायड केलें आनी आतां एक फायनल कमिटी फॉर्म केला, जातूंत पंचायत मेंबर सगळे आसतले, JP आसतलो, आमदार आसतलो आणि प्रत्येक कमिटीचे 2 मेंबर असतात, देवस्थान असो कमिटीला अशें. आणि ही परत एकदा 26 तारखेक मिटींग. त्यांचे थोडे इश्यू आसा, तांकां एक लायसनायझींग ऑफिसर जाय, तो दिता म्हणटा पयलीं एग्रीकल्चर. तांचो दुसरो इश्यू आसा कंपेन्सेशन येयल्लें आसा, पण शेतकी कमिटी कितें म्हणटा, कंपनी कितें म्हणटा, आमी फक्त हाच्या कडेन अध्यक्षा कडेन दितले. पण अध्यक्ष कितें म्हणटा, आपल्या कडेन दिवंक नाका म्हणटा. प्रत्येक जे फार्मर कितले 367 कितले तरी आसा तेंच्या कडेन दिवंक म्हणटा. सो कंपनीचो इश्यू कितें आसा, तेंचो KYC इश्यू आसा, हो एक इश्यू आसा. प्लस लोकांचें कितें आसा, फाटली 4-5 वर्सांचें कंपेन्सेशन, थोडे तेंचे म्हाका दिसता लिगल इश्यू आसा. मेन गांवांतल्या लोकांचो जो थर्ड शिप आसा ती तांकां बंद केल्ली. सो ताचेर तशें आसा, कंपनी म्हणटा आमी नॉर्म्सा प्रमाणे वता. हांव म्हणजे कंप्लीट ऑफर अथॉरिटी घ्या, पोल्युशन कंपनी पंचायतीक घ्या, लोकांक घ्या आनी तांकां लोकांक कन्विन्स करा. सगळे लोकांचे क्लियर कट लोकांक आमी हें सांगलेलें आसा. सो अशे प्रत्येक इश्यू आमी डिस्कस केल्ले आसा. गांवा खातीर आमची पंचायत सगळीच गांवां बरोबर आसतली. जर गांवांत कितें त्रास जाता जाल्यार गांवाक लागून आमकां पंचायतीक फुडें उबें रावचें पडटलें. आतां ही जॉयंट मिटींग आमी गांवा खातीर मागोवन जे गांवाचे कितें प्रॉब्लेम आहा, जे इश्यूज आहा ते सॉर्ट आवट जावचे आनी आमचो गांव सुरळीत जावचो. हेका लागून आमी हेंच्या बरोबर मिटींग घेतली. कित्याक हेंची मिटींग घेवपाकूय कारण आसा, कित्याक आमी इतली तांकां लेटरां केली. ग्रामसभेक जे डिस्कशन जाल्या उपरांत तेंच्यांनी जो ठराव घातलेलो त्या ठरावाची तांकां इतली लेटरां करून सुद्दां तेंचो एकूय आमकां रिप्लाय येयलो ना. आमचेय तेन्ना पाशयेंस खंय तरी सोंपता न्हू, तेका लागून आमकां हांगा आवाज उठोवचो पडलो. आनी आतां जर हे मिटिंगेक आतां आमी आतां सगळी कमिटी काडटले, 10 जाणांची काडटले. एक आमी तेंचे कडेन पॉयंट टू पॉयंट, डेट टू डेट घेवन आमी मिटींग घेतले. जर आमचे इश्यू सॉर्ट आवट जायना हांगासर, जे आमी इश्यूज घातलेले आहा, लेटराचेर बरोवन दिल्लेले आसा सगळे कामगारांक धरून सगळे, जर आमचे ते फुलफील जायना जाल्यार मागीर आमचो गांव फुडें सरोन कितें करूंक जावो तो करता. गोमंतक TV खातीर तुकाराम सावंत. पणजे नुस्त्या मार्केटाच्या बिल्डिंगेची सामकीच अवतिकाय जाल्या. ही इमारत केन्नाय कोसळपाक शकता, देखून 24 वरां भितर बिल्डिंग खाली करात महानगरपालिकेन दुकानदारांक ताकीद दिल्या. महापालिका आयुक्तान 12 दुकानदारांक नोटीसी काडल्यात. 24 वरां भितर दुकानां खाली करप शक्य ना. आमची दुसरी कडेन व्यवस्था करात अशें दुकानदारांचें म्हणणें. पणजे नुस्त्या मार्केटाची इमारत मोडपाक पाविल्ल्यान पणजे महानगरपालिकेन मंगळारा नुस्त्या मार्केटांतल्या 12 दुकानदारांक नोटीसी काडिल्ल्यो. दुकानदाराच्या कोतान महानगरपालिकेन आमची दुसरे कडेन वेवस्था करची. दिल्ले मुजती भितर सामान दुसरे कडेन व्हरप शक्य ना. इमारतीची अवतिकाय पळयत जाल्यार आमी शिफ्ट जावपाक तयार आसा, पूण दुसरे कडेन वेवस्था करून दिवपाक जाय अशें दुकानदार सांगतात. आमकां एक 24 आवर्स दिला, काल नोटीस येवन दिला. हांव नाशिल्लो, म्हाजे मुशी हाडले ना, आनी ताका सांगून गेला की अशें फायनान्शियल बंद करचें पडटलें म्हणून, सील मारतले आमी म्हणला. कित्याक तेंच्यांनी चिंतलां पळय तें डेमोलिशन करपाची बिल्डींग, ते सारकें हांव मानता एकदम बरें आहा. कित्याक खूब ओल्डूय जाला आनी बारीक बारीक कुडकीय जोडपाक स्टार्ट जाला, रिस्क खूब आसा. त्या प्रमाणे तेंच्यांनी सांगलेलें आसा की आयच्यान ते स्टॉप करतले आनी काम तेंचें चालू करतले म्हणून. तुमकां दुसरे कडेन खंयसर अशी जागो बी दिला? ते अजून आमकां कांय सांगूंक ना तेंच्यांनी. मेसेज आसा काल सडनली 5 सुमार म्हाका नोटीस आयल्या ऑफिसांत, तुम्ही वेकेट करा म्हणे बिफोर 20 आवर्स आमकां दिलें. तेणें सांगिल्लें आमकां बिफोर युअर शिफ्टिंग
they will be shift us in temporary basis in any other building close by. But suddenly they came yesterday आणि सगळे चेंज झाले हॉटेल आता 24 वरां भितर खाली करा म्हणून हाव इट इज पॉसिबल. बट तुमकां दिला कितें जागो बिगो कांय दिवंक ना, कांय सांगूंक ना. 24 वरां भितर तुम्ही खाली करतले? ना ना ना, आम्ही कशें इम्पॉसिबल न्ही, सगळे टेनंट आसा बाजारान बारा इन द बिल्डिंग. इट इज व्हेरी इम्पॉसिबल टू vacate, and where they will go afterwards. We are ready to shift tomorrow also, provided they give us temporary basis for shifting. आमकां थोडो टायम जाय आनी वयल्यान आमी फाटल्या दिसांनी लेटर बी केला तांकां की आमकां शिफ्ट करा म्हणून. बिल्डींग पिडाव जाल्यार ती आमकां खबर आहा. बिल्डींग आमी भायर वचपाकूय रेडी आहा, पूण आमकां टेम्पररी आमकां भायर शिफ्ट करूंक जाय न्हू. सगळ्यांक शिफ्ट केलें आसतना आमी थंयसर कशे भायर सरतले? तर आमी खाली करपाक अगेन्स्ट ना, पूण आमकां खंय तरी सेटल करप पयलीं. पणजे फीश मार्केट जें आसा त्या फीश मार्केटांतल्यान 12 जीं नुस्तेकारां आसात तांकां 24 वरां भितर थंयची खाली कर म्हटल्यार, आनी तेंचे जे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आसा तेवूय बी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक डिस्कनेक्ट कर म्हटलां. आनी एक मेन रिजन अशें हेजे फाटल्यान आसा की थंय जी बिल्डींग आसा ती बिल्डींग वीक जाल्ली आसा, आनीक ती बिल्डींग वीक जाल्ले कारणान तांकां 24 वरां भितर थंयचे उठात म्हटल्यार, तशेंच थंय पुलिसांचो आदार घेवन तांकां थंय उठोवपाचें काम CCTVचेर चालू आसा. अश्योच बातमी पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. उसगांवच्या सुलभा इंजिनियरींग गॅरेजीक उजो लागलो. गॅरेजीन पार्क करून दवरिल्ले टेम्पो ट्रॅव्हलिक उज्यान ती लासून गोबड जाली. ताका लागून सुमार 10 ते 12 लाखांचें लुकसाण जालें. गॅरेजीत आशिल्ल्यांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केले उपरांत उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी उजो नियंत्रणात हाडलो. शॉर्ट सर्कीट जाल्ल्यान हो उजो लागिल्ल्याचो अदमास आसा. आनी ते घेवपाक गेले कामगार तेन्ना उजो लागलो. म्हाका फोन येयलो म्हणून हांव आयलो, जाल्यार उजो लागलो. आतांच कसो उजो लागलो? म्हाका शॉर्ट सर्कीट जालें कितें आतां सकयल गाडयेक शॉर्ट सर्कीट जालें काय वयर वायर आसली तेका शॉर्ट सर्कीट जालें काय कळना. सगळें ते वटेन वायर लायन सुद्दां थंय सुद्दां हें जाल्या, स्पार्क जाला, हांवेंचेर स्पार्क जाला. ती गाडी कामाक घेतलेली? हय, ती गाडी कामाक आसा. सो आतां टोटल लॉस सिस्टम रे? हय, ती टोटल लॉस ऑलमोस्ट गेलीच न्ही, कांयच ना तिका. कितले अंदाजे लुकसाण जालां आसतलें? 10-12 लाख लुकसाण जालां. 15-12 लाख. 15 लाख सुमार. हा सिलिंडर बीन आसले भितर? गॅस सिलिंडर बीन आसले काय म्हणटा? गॅस सिलिंडर बी आशिल्ले. आमी जाणा पयलीं गॅस सिलिंडर फुटले म्हणून, पळय जाल्यार टायर फुटले. वयर मारल्या पत्र्याचे भितरल्यान मारला ना, पण फायर ब्रिगेडीन कितें तरी सेव केले काय म्हणटा? हय, मातशें लेट पावली पूण आमीच उदक मारून मारून मातशें पालवलां. हांगा सगळो उजो लागलो. फूल उजो लागलो. मातशें लेट पावली फायर ब्रिगेड. म्हणजे ऑलमोस्ट हांवें पालयल्लो सगळो. हां हां. फुडले तेंच्यांनी हें केलें. आमी हांगा उसगांव हांगा आसा जे सुलभा इंजिनियरींग हांगा आसा, तो सुलभा इंजिनियरींग जी गॅरेज आसा थंय आसा. तेन्ना आज एक बरोबर 1:15 सुमार गॅरेजीन उजो लागलो आनी थंय कामाक दवरिल्ली एक मिनी बस टेम्पो ट्रॅव्हलर ती पत्र्या कामा खातीर दवरिल्ली, तिका उज कंप्लिटली ती जळोवन खाक जाली आसा. ती टायर बी जळोवन खाक जाली. तेजी सायडीन तेजी सगळी सीट काडून सायडीन दवरली. ती सिटाय सगळी जळोवन गेली आसा. जवळ कितलेशेच लॉस जाल्ले आसा. आनी जो हांगा ट्रक आसा ते ट्रक कामाकूच दवरिल्लो तेका ट्रकाचे सगळे टायरूय जळिल्ले आसा. एक फुडलो टायर जळ्ळा आनी फूल कॅबीन जळिल्लें आसा. तोय ट्रक गेल्ले जावन आसा. मोठ्या प्रमाणात लॉस जाला. अंदाजे आमची जर अंदाज प्रमाणे जवळ जवळ 20 ते 20 लाख वयर तरी लॉस जाला आसतले, कारण तेजी शेडीनूय बी पेट घेतलेलो आसा. पूण कितें जालां तें कांयच कळना म्हणटा तो. शॉर्ट सर्कीट जावपाक शकता अशें थंय पात्रांवान सांगलेलें आसा. गोमंतक TV खातीर गांवच्यान एकनाथ खेडेकर. भारतीय न्याय संहितेचे कोंकणीत भाषांतर करतले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सगळ्या प्रादेशीक भाशांक महत्व दितात. देखून नव्या गुन्यांवकारी कायद्यांचे सगळ्या प्रादेशीक भाशांनी भाषांतर करप सुरू आसा अशें मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतीन सांगले. अभ्यास केला जालो तो म्हज्या मतान ते सगळ्या भाशांनी ट्रान्सलेट करतले ते करपाकच जाय आनी करतलेय ते, कारण ते एसेंशियल न्ही. ओरिजिनल प्रधानमंत्री मोदी पळय आहा तो लोकल लँग्वेजीक इम्पॉर्टंट
सगळे कडेन ताणें म्हणलं पळय की लोकल लँग्वेजीस हे हायकोर्टान सुद्दां ताजो पॉयंट एक्सेप्ट केलो. हायकोर्ट ऑल्सो सेड दॅट इन द लोअर जुडिशियरी ऑल्सो यू शूड गो फॉर रिजनल लँग्वेज. सर इम्प्लिमेंट करचे आनी हें जावंक जाय असं इम्प्लिमेंट नॅशनल लेवलाचेर करता ते बाकीचे स्टेटीनी करता म्हटल्यार टायम लागता. मेर्शे जंक्शनाचेर गाडयो चलोवप्यांक ट्राफीक सिग्नलाक लागून गोंधळ जाल्लो दिश्टी पडटा. ह्या जंक्शनाचेर बसयल्ली ट्राफीक सिग्नल वेवस्थीत काम करिनाशिल्ल्यान अपघाताचें प्रमाण वाडत आसा. तशेंच हो प्रश्न आमदार विरेश बोरकार हाणें विधानसभेत प्रश्न मांडिल्लो. मेर्शे जंक्शनाचो प्रश्न सुटावो करतले अशें आश्वासन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें दिल्लें. मात आजून मेरेन कांयच कारवाय करूंक नाशिल्ल्याचें दिश्टी पडटा. संबंदीत अधिकाऱ्यांनी बेगोबेग लक्ष दिवन ह्या प्रश्नाचो सुटावो करचो अशें थळाव्यांनी मागणी केल्या. मेर्शे जे जंक्शन आसा त्या जंक्शनाचेर कितलें कन्फ्युजींग ट्राफीक जाल्लें आसा जाल्यार हांगा मेन असो जी पणजे सिटीन एंटर जावपा खातीर हें जंक्शन मेन अशें जंक्शन आनी हें जंक्शन जें आसा तें विरेश बोरकार जो आरजीचो आमदार आसा तेणें एसेंब्लीन सुद्दां काडलेलें हो विशय काडलेलो आनी ताका सीएमान एश्युरन्स दिल्लें की हेजेर बेगीनचे बेगीन पर्याय जातलो म्हणून. पूण तुमी हांगा पळोवंक शकतात हें जे सिग्नल आसा तें फूल कन्फ्युजींग आसा. हांगा म्हाजे फाटल्यान सुद्दां तुमी पळोवंक शकतात की रेड लायट पडलेली आसा आनीक हांगा दुसऱ्या पोलाचेर रेड लायट पडलेली आसा. पूण जेन्ना ह्या पोलाचेर ग्रीन लायट जाता तेन्ना ती रेड लायट दिसता आनी खंयचे कितें गाडयेन फुडें वचपाचें काय रावपाचें हेचेर सुद्दां खूब अशें कन्फ्युजन जाता. आनीक जेन्ना आनी मातशे वेळान तुमी पळोवंक शकतले जेन्ना ते सायडच्यान लायट सुट्टली ग्रीन लायट जातली तो ट्राफीक सगळो सुट्टलो तेन्ना होवूय सगळो सुटलेलो आसता आनी हांगा खंय ना खंय एक एक्सिडेंट जावपाची स्थिती अशी तयार जाता. आनीक अशें करता की हांगा बेगीनची बेगीन ही जी ट्राफीक सिग्नलाचो जो मॅनेजमेंट आसा तो सुरळीत करचो. कित्याक मेन म्हटल्यार हांगा तुमी पळोवंक शकतात हांगा स्मार्ट AI जे कॅमेरा आसात ते घातलेले आसात आनीक जे AI कॅमेरा घातलेले कारणान हांगा ट्राफीक चालन सुद्दां आसतात ती पडटात. पूण हांगा दिशाभूल करून ती ट्राफीक चालन पडोंक शकतात. म्हणजे जे ट्राफीक सिग्नल आसा ते सिग्नलाचे कांयच कळना खंयच्यान रेड आसा खंयच्यान ग्रीन आसा आनीक ते कांयच कळना सगळें फूल कन्फ्युजींग जाल्लें आसा. आनी आतां तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकतात ते सायडच्यान गाडी येयल्यो ते सायडच्यान गाडी येयल्यो आनी हे सायडच्यान ट्राफीक सुटलेलें आसा. सो हे एक्सिडेंटाची एक झोन जाल्लो आसा आनी एक्सिडेंट सुद्दां जावंक शकता. जाल्यार तुमी हांगा पळोवंक शकतात कशें कितें गाडी सुट्टात आनी येतात त्यो. मेन म्हटल्यार हांगा जे कॅमेराज घातलेले आसात त्या कॅमेराचेर खंय ना खंय एक कन्फ्युजन जाल्लें आसा आनीक जे दिशाभूल जाल्ले हांगा गाडी चलोवपी वाहन चालक आसात तांकां सुद्दां जी तालांव पडटात ती तालांवां हांगा पडोंक शकतात आनीक सगळें कन्फ्युजन जाल्लें आसा. आशा करता की हेजेर बेगीनचे बेगीन ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान लक्ष दिवचें आनी हांगा कितें एक्सिडेंट जावचे पयलीं हे जे सर्कल आसा ते सुरळीत करचें. तर हे आशिल्लें गोमंतक टुडे हे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक TV.